आमचे राज्य हे विकसित भारत विकसित गोय ही संकल्पना पुराय करता असताना माननीय मोदीजींच्या मते विकसित भारत हे 2047 पर्यंत पुराय जातले। बट ताज्याय पेक्षा 10 वर्सां पयलीं म्हणजे विकसित गोय 2037 ही संकल्पना पुरी करपा खातीर समेस्त गोंयकारांनी वावुरपाची गरज आसा। स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो अचिव्हमेंट्स माझ्या सरकारान या त्यागाची आणि बलिदानाची दखल घेऊन जे हुतात्मे सरकारी मदतीपासून वंचित उरलेले अशा 15 कुटुंबाक 2 वर्सां प्रत्येकी 10 लाख रुपयाची कृतज्ञता राशी आणि सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर हे दिवन त्यांचो कालूच सन्मान केल्लो आसा। सांगे हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्लें आसा। 24-25 ह्या वर्सा गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन मंडळान 1459 कोटी रुपयाचो प्रस्तावित गुंतवणूक आणि 1894 जणांक रोजगार दिवपी 15 प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या। आमच्या सरकारान गोंय राज्यांतल्या सगळ्या आस्थापनांक एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ही कंपल्सरी केल्या आणि खंयच्याय कर्मचाऱ्याक कंत्राटी आसतलो एप्रेंटिसशीप आसतलो आदींचेर आसतल्याक हे करपाक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक अपडेटेशन करपाकूय बी ही व्यवस्थित सुसूत्रीत केल्लें आसा। राज्यांतल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिविटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा। गोंय स्टेटीत पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सुसूत्रीत जावचो म्हणून वन स्टेट वन कार्ड हे कदंबा आणि माझी बस हांच्या खातीर आमी लागू केल्लें आसा। अंडरग्राउंड केबलिंग हाच्या खातीर सरकारात पुराय राज्यात वेगवेगळ्या गांव वाठारात किंवा शहरात अशें मेळून 1130 कोटी रुपया आमी हाच्या खातीर खर्ची केल्या आणि जेणे करून अनइंटरप्टेड पॉवर सप्लाय फॉर इंडस्ट्री आणि फॉर पीपल हे दिवपा खातीर आमी सदोदीत कार्यरत आसतले। आमी खाणींचे परत एकदा नवीन लिजां दिवपाक यशस्वी जाले आणि नव्यान खाण व्यवसाय जो आसा परत एकदा सुरवात जालो, जेणे करून खाण भागात रावपी ट्रक कामगार आसतले, ट्रक व्यावसायिक आसतले, बार्ज व्यावसायिक आसतले हांकां परत एकदा नव्या नेटान परत कामाक लागिल्ले आसा। आमी डंप पॉलिसीच्या अंतर्गत डंप ऑक्शन करपाकूय सुरवात केला, जेणे करून मायनिंग व्यवसायाक बूम येवपाचें काम येता त्या थोड्या दिसांनी आनीक नेटात सुरवात जातले हाची म्हाका खात्री आसा आणि परत एकदा म्हणजे ह्या व्यवसायाक बरे दीस येतले। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशिप हांचें मुख्यालय हे ISO क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टम 9001 हे सर्टिफाईड जाला आणि ताकाच लागून पयलेच फावटी आमच्या राज्यांतल्यो पुराय ITI ह्यो ISI सर्टिफिकेट करपा खातीर हे देशांतलें गोंय हे पयलें राज्य ठरलेलें आसा।